डायरेक्टर ऑफ स्पोर्ट्स एंड यूथ अफेयर गोवा ही आयज ऑर्गनायज केल्या एक रॅली आमचो सरदार वल्लभभाई पटेलाच्या बर्थ एनिवर्सरी खातीर जी एक्चुअली फाल्यां आसा पण फाल्यां दिवाळीची हॉलिडे खातीर आयज तेंच्यांनी ही रॅली दवरलेली आसा आनी म्हाका एक गेस्ट ऑफ ऑनर म्हणून हाडलेलो आसा आनी खरेंच अभिमानाची गोष्ट कित्याक असल्या मनशाची आयज आमी बर्थ एनिवर्सरी करतात ज्या मनशान सगळ्या लोकांक एकत्र हाडून आनी युनायटेड करून आयज हाडले आनी ही इज द फर्स्ट होम मिनिस्टर ऑफ इंडिया आनी इवन इज अ डिफेन्स मिनिस्टर ऑफ इंडिया. खरेंच बरी गजाल जे तेणी कितें कार्य त्याच्या टायमाचेर केल्लेलें इज अ एक्टिविस्ट फॉर द इंडियन इंडिपेंडन्स देशा खातीर. आयज त्याच्या हेचेर पावलांचेर आमी सगळे देश चलता आनी तेची याद काडटा. खरेंच बरी गजाल. हे खंय तरी आमी सरदार वल्लभभाई पटेलाक आमी याद केले पण आता ह्या 10 वर्सांनी सरदार वल्लभभाई पटेल हो असो व्यक्तीच्या बद्दल आमकां सगळी माहिती कळ्ळी. तुम्ही गुजरातात गेले आसतले थंयसर एक व्हडलो पुतळो तेचो केल्लो सगळ्यान टॉलस्ट अभिमानाची गोष्ट जे कोणी पळोवंक ना तेंच्या थंय वचून पळोवची कित्याक आयज तेच्या वयरूच लोकांनी तेचेर खूब थोड्यांनी तेचेर टिका केली पण आयज तेचेर देश आमचो कितलोच हें करता रेव्हेन्यू जनरेट जाता ती खरी बरी गजाल आसा. हांव सगळ्या लोकां लागीं आमच्या भुरग्यां लागीं मागता आमी तेंच्या पांय तेंच्या हेचेर धनाचेर चलपाचें आनी एक बरो देश बरो गोंय आमी हो करचो इतलें सांगता.